गोंयांत जमनीचे वेव्हार खूब वाडल्यात. जमनीचेर दर पळयले जाल्यार सर्वसामान्य गोंयकारांक जमीन घेवप परवडना. सरकारान जमनी वांटोवपा खातीर जो कायदो केल्लो तो कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. देखून आमी दाखल केल्ले गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल पास करचें अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या. अँड कन्झर्वेशन बिल 2023 हे काल आमी सबमीट केल्लें आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन हेच्या पयलीं आमी सांगलेलें की आमी एक लँड प्रोटेक्शनाक लागून बिल हाडटले, कायदो हाडटलो म्हणून. हातूंत पळयता आसतले आयज सगळे कडेन लँड डिलिंग चालू आसा. लँड कसो विकपाचो आनी लँडाची जाग्याची जी व्हॅल्यू आसा ती वाडत चल्लेली आसा, प्रायस वाडत चल्लेलो आसा. आनी तुमी पळयता आसतले आमची जी शेतां आसा जावं आमचे होचे लँड आसा, भाटां आसा, हांगा खंयूय आमचे जे कल्टिवेशनल लँड आसा हो जो जागो आसा हो खंय ना खंय कन्वर्ट करून हो जागो विकून आयज कोण घेता ते सगळ्यांक खबर आसा. आयज गोंयकारां कडेन कापासतात ना हो जो जागो आसा तो घेवपाक लागून. कित्याक लँड प्रायस इतली वाडलेली आसा की दिसान दीस वाडलेली आसा आनी आमचे जे गोंयकार आसा तांकां तो व्हॅल्यू जो जाग्याचो आसा तो घेवपाकूच शकना. आनी ताका लागून हो जो कायदो आसा हो आमी तांकां दिल्लो आसा. आतां ही बीजेपी जेन्ना म्हणटा दोन तोंडाचे मावून जावपाक सोदपाक जायना. बीजेपीन खरेंच समज तांकां दिसता की आमी जागो चालवार करपाक जाय नाल्यार हो जो हें बिल आसा तें इंट्रोड्यूस करपाक जाय. कित्याक गेले ते फावट हेंच्यांनी सेम केलें जे आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल आसा हें तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करूं ना, फक्त फकाणां मारली. पण समज ते सारकें आसलें आनी अनकॉन्स्टिट्युशनल ते एवरी टायम म्हणटा की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल आसा तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा जाल्यार हेंच्यांनी प्रूव करपाक जाय. जेन्ना आमी लेटर केलें तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर रिप्लाय आसली ती डिफर्ड म्हणून. डिफर्ड म्हटल्यार कितें पोस्टपोन. समज बीजेपीक दिसता की हेजो आनी कितें मिनींग आसा ना तेंच्यांनी सांगचो, तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवचो आनी तेंच्यांनी क्लियर करचें